कचऱ्याची कितें समस्या आशिल्ली कितें आसा हांगासर तांणी एक कोणे एनओसी दिल्या की हांगा कचरो तांचे डस्टबीन जे कलेक्शन जाता ते हांगा दवरपाक मेळटा दिता म्हणून. पूण हांगासर लोकल विसिनिटी आहा आनी हांगा दवरत जाल्यार हे डंपिंग यार्ड जातले आनी लोक हांगा रावता, भुरगे खेळटा, हांगा वॉकिंग करता आनी हांगासर डंपिंग यार्ड जावपा जायना म्हणून लोकांचो हाका विरोध आसा. कचरो सगळ्यांचोच कचरो पूण ताका एक प्रॉपर खंय तरी सारको जाग्यार दवरपा जाय. ही हांगा रस्त्यार हांगा जेन्ना जंक्शन आसा हांगा भुरगे खेळटा, लोक रावता, हांगा दवरपा येना. पूण तांणी सगळ्यांनी सांगलां की पयलीं दवरताले त्याच जाग्यार दवरचो म्हणून. पंचूय आसा, पंचान सांगलां आपूण एन्श्योर करता, कॉन्ट्रॅक्टर आयिल्लो आनी हांगासर ताणें दिवपाना म्हणून तांणी सांगलां आनी आमी हांगासर ते दवरपाना. पयलीं ज्या जाग्याचेर दवरताले त्या जाग्याचेर दवरूं नाका अशें म्हणून आमी आयकता आतां. त्या पद्दतीन तुमी उलयताले. ना पयलीं ज्या जाग्यार दवरताले पळय ते म्हणटा कितें थंय ते सारके कलेक्ट करनाशिल्ले म्हणून थंय तांचो विरोध आशिल्लो. फाल्यां हांगा हाडून सेम जातले. सो तांकां सांगलां की तुमी थंय सारके मनीस घाला आनी थंय क्लीन करा. तांकां लोकांचो कोणाचोच विरोध ना. कित्याक कचरो प्रत्येकाच्या घरचो न्ही, तो प्रत्येकाचो कचरो जनरेट जाता. प्रत्येकान जर तो नाका म्हटलो जाल्यार कशें जातलें. पूण पयलीं ज्या ठिकाणी आशिल्लो थंयच दवरूचो पूण थंय प्रॉपर क्लीन करचो अशें तेंचें आसा. आनी ते कॉन्ट्रॅक्टरान मान्य केला थंय आपूण क्लीन करता, थंयच आपूण दवरता. पंचांनी सांगलां आपूण एन्श्योर करता की थंय कचरो जावचो ना म्हणून. आनी थंय मागीर विरोध जालो जाल्यार विरोध नाशिल्लोच रे, विरोध थंय नाशिल्लोच म्हणून थंयचो काडलो म्हणटा. काडलो मागीर तो सगळो मॅस करपाक लागलो न्ही म्हणून सायडीचे म्हणटा तूं क्लीन दवरलें जाल्यार आमकां कांय ना म्हणटाले. क्लीन दवरचें इतलेंच तांकां हेतू. ओके, एज अ पंच मेंबर म्हणून तुमी कशें ह्या कचऱ्या कडेन पळयता हांगासर? कचऱ्या कडेन म्हणजे वचत थंय इश्यू हो आसात. प्रत्येकाक दिसता कितें आपूण कचरो करना आनी आपल्या दारान नाका म्हणून प्रत्येकाक हांव एक रिक्वेस्ट करता बाबा ताका मातसो आमी हेल्प करपाक जाय. आमी ताका फक्त कचरेवालोच म्हणून पळयता, ताका आमी हेल्प करत ना. त्या खातीर तो सुद्दां म्हाका परत परत सांगता बाबा आपूण कचरो व्हरना जाल्यार कितें परिस्थिती जातली ती तुमी पळयात. तो म्हणटा फाल्यांच्यान व्हरना. सो आतां हेजेर सोल्युशन म्हणजे पयलींचो जो पॉयंट आसा पळय तोच आमी परत एक्टिवेट करतले आनी जाता तितलो मेंटेन करतले क्लीन आनी हायजेनीक उरपा सारको. पयलीं तो ना हायजेनीक व्हरनाशिल्लो, तो व्हरतालो सामान म्हणल्यार तो पुसून व्हरनाशिल्लो म्हणून लोकांचो इश्यू आशिल्लो तो. म्हणजे ते मागीर रस्त्यार येताले, कुत्रे बीन येताले न्ही आनी ते रोडार हाडटाले. इश्यू सॉल्व जाल्लो. तो सॉल्व जाल्लो. कितें कचऱ्याचो कितें प्रॉब्लेम जाता तुमकां? कचऱ्याचो म्हटल्यार हांगासर समज गार्बेज पॉयंट जालो न्हू जाल्यार हांगासल्या एरियेंतल्या सगळ्या लोकांक प्रॉब्लेम जातलो. आनी लास्ट 3 वर्सां जाली न्हू ह्या एरियेन डेंगू जाता. सो तो डेंग्यूचो इशू खूब वाडटलो. त्या लागून हांगासर आमकां तो कचऱ्याचो पॉयंट नाका. जो पयलींचो पॉयंट आसलो थंयच आसूनी आनी तो ऑन डेली बेसीस क्लीन जावनी. स्पेस दी की गार्बेज हे करपाक, केज करपाक. तो म्हणपाक लागलो आपली जी ओपन स्पेस आसा पळय आपूण तूं केन्नाच दिवपाक ना. तुका कितें प्रॉब्लेम आसा पळय ते म्हाका सांग, आपूण अटेंड करतलो. हांव ती डेव्हलपमेंट करपाक केल्लो. ती बांय आसा ते कोसळटा पळय ती हांवें सगळें पास करून घेतलेलें. तो म्हणपाक लागलो ना आपूण करपाक दिना. समजलें. हो सुद्दां जागो आतां ताणें 8 म्हयन्यांनी सँक्शन केला हो जागो. हो प्रोवायडेड कितें प्रॉब्लेम कितें आयलो पळय ताणें पयलीं न्ही ताणें पयलीं न्ही जागो दिल्लो वयर दिल्लो विच इज नॉट वायबल. ताका हाडपाक व्हरपाक आनीक मनीस लागतले आसले. ताणें सांगलें ना आपल्या कडेन जावपाक ना, तूं खंय लागीं दिता जाल्यार दी म्हणून ताणें हो जो जागो केला पळय तो ताणें आतां हो दिला. आतां आमी कितें करपाचें काय ना करपाचें तें आमी डिसायड करपाक जाय. हो आतां कोण नानून दिला? हो नानून दिला. पयलीं आमी कितें करताले थंय उडयताले, थंय पोस्टर बीन लायले घाण जाताली म्हणून सायडीक म्हणून हांगा दवरल्यार हांगा घाण जावची ना हेजी तशें उलयना. आतां कितें करपाचें काय ना हाजेर उलय. हो तो कॉन्ट्रॅक्टर क्या है प्रॉब्लम है कि हमारे वार्ड में नहीं रखने का, इधर से डब्बा उठा के लेके जाओ. डब्बा क्यों चाहिए आपको? डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट डालेंगे? अब हम 2 घंटे के लिए चाहिए ना सर. हाँ 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए रखने के लिए स्पॉट चाहिए. वो बोलते हैं उधर नहीं रखने का, ये बोलते हैं इधर नहीं रखने का, वो बोलते हैं उधर नहीं रखने का. सपना टाउन का भी वही हाल है, इधर भी नहीं रखने का तो किधर रखने का? ते 2 घंटे म्हणटा पळय ते 2 घंटे. आता आमचे गार्बेज व्हरपाकूच न्ही 2 ऐसा रखा ना ऐसा तो यहाँ पे डंपिंग यार्ड हो जाएगा. हाँ ऐसा तो रस्ते पे आप रखने का. आप अभी म्युनिसिपलिटी में कैसे करता है? आमच्या आता कशा रस्त्यावर दवरते रस्त्यार भायर दवरले गेले रस्त्यार दवरल्यार व्हरताय तांची जबाबदारी येता. हांगा अशी दवरत न्ही तो 2 दीस येवचो ना. अशी दवरत न्ही
बोलवणार आहे तुझी एरिया व्हडली आसा विच इज नॉट पॉसिबल कित्याक हांगा अप्स अँड डाऊन्स आसा ते त्रास जाता ताका हाडपाक बीन एकीकडे दवरपाक कशें आसा आतां वचना न्ही फिक्स पॉयंट करपाक येना आतां आमच्या थंय सुद्दां कशें करता एकदां आमच्या थंय फुडें हाडून दवरता मागीर एकदां दुसऱ्या फुडें व्हरून दवरता तो हाडटा तशें दवरता अशें दवरत न्ही जाल्यार डंपिंग यार्ड जातलो हांगा लोक हाडून हाडून कचरो उडयतले ना उडयताले ना थंय तांकां सेम सेम थंय तोच सिच्युएशन आसलें देखो हांगा गेल्यार होच प्रॉब्लेम जातलो सेम पयलीं न्ही अगर हे न्ही आतां बिल्डींग मध्ये घर बांदला पळय थंय ते दवरताले मागीर लोक कितें स्कुटरी येताले ते घाण कुत्रे कितें करताले हाडप आनी घर उडयना ते काय नाही त्याच्या पहिले थंय रोडार उडयताले आम्ही बसताले नाईट मारीत बरें दिसना न्ही आम्ही नाईट मारताले बुडून तुम्हारा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन निकालो रे तू इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है 50 जगह काम करता है ये क्या छोटा इनको तकलीफ करता है कचरा चीज घर से ले जाने का चीज नहीं है सर। आपका कचरा है 2 घंटा आप पेशेंस नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा लोगों को भी 2 घंटा देना चाहिए ना 2 बजे तक गाड़ी आती है सर सूखा गाड़ी आएगा वो दम लेके जाएगा आपका देखो मैं मेरा बोलता हूँ आपका जो ऐसे जगह पे नहीं है भी उसमें नहीं आप हमने नहीं बोला है जगह देखो मैंने बोला है किधर भी देने का देखो 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 बात सुनो ये मेन रास्ता है इधर से रेसिडेंट को जाने के लिए इधर रास्ता है इधर रास्ता है लोग शाम को इधर वॉकिंग को जाता है इधर बच्चे लोग खेलता है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा प्रॉब्लम पहले स्ट्रेट ऑफ कुत्ता लेके जाएगा उधर फेंकेगा इधर फेंकेगा बाद में आप ही लोग बमड़ी मारेगा इधर कैसा पहुंचा 2 घंटे के लिए सुबह आके देखो पूरे रोड के ऊपर आपका फैला रहता है अभी भी चलो दिखाता हूँ आपके उधर पड़े हुए हैं सर हम फ्रंट साफ करेंगे क्या फ्रंट साफ और पूरा आप 2 घंटे नहीं रखते 4 दिन नहीं उठाते हैं 4 दिन में नहीं उठाते आप लोग तुम नहीं डाल सकते अभी भी पड़ा है चलो दिखाओ ये खत्म हो गया पहले एक खत्म होने के बाद ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर एक घंटा लेट होता है नहीं लेकिन देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ बोलेगा जाएगा 2 घंटे नहीं निकालेगा आर्गुमेंट मत करो हम क्या करेंगे इधर कैंसिल किया ठीक है अभी आगे क्या करेंगे बोलो जिनका सोसाइटी है ना सर वो अपना एक जगह दे दे बस यही सोसाइटी है ये सपना ये पूरा रेसिडेंसी एरिया ही है नहीं सर वो नहीं प्रॉब्लम हो रहा है धरून उडपाक जायना आता आमच्या रेशो करता न्ही ते अरे तुम्ही उठाता है ना रे इधर का है ना सर। सुनो आप तुम्ही उठाता है ना फिर बोलो ना अरे ये 2 दिवस होय ना ठीक है ना सर वो डब्बा इधर लाया तो सपना टाउन वाले गाली मारते सपना उधर का डब्बा उधर ले जाए तो वो गाली मारते ये प्रॉब्लम है सर यहाँ इसे बोलिए ये सब ऐसा बोलेंगे तो किधर गए वो सूखा कूड़ा रहता है ना वो लोगों के दिमाग में जाता है वो नहीं रखना चाहिए मैं कितनी दफा बोला सर आप गाड़ी दे दो मैं गाड़ी से उठा के लेके ऐसा मत बोलो अभी देखो हम आपने टेंडर लिया तो नहीं मेरा गाड़ी नहीं है सर आपने करना चाहिए मेरा गाड़ी नहीं है बार उनको कैसा बोल रहे हैं गाड़ी दे दो क्या करना चाहिए सर क्या बोलते हैं अरे देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हमारे ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लिया तो डब्बा सीधा उठा के लेके चले जाएंगे सर क्या बात है क्या बात वो आपका ये आपका कचरा हमारा ये नहीं ऐसा नहीं बात कीजिए सर आपका कैसा बात करेंगे? का घर है सर उधर आप बोलते हैं इधर सपना टाउन में कचरा लेके आओ वो तुम्हारा ड्यूटी है देखो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट लिया कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आपका कचरा उठा के ले जाता हूँ ना सर किसकी जिम्मेदारी हम लेके जाएंगे हमारी जिम्मेदारी है कहाँ पे ये बिल्डिंग में आगे रिस्पॉन्ड करतो तो 2 दीस मरे केन येता मानता हां मानता पूण येता गॅरंटी इशू जाला जागा जाय एव्हरी प्लेस टू 3 कॉन्ट्रॅक्टर इज वन ऑफ द सारखे तो आमच्या म्युन्सिपालिटी करता इज व्हेरी नाईस टू कॅन मुजीस पण त्यांचे सोडून फायदा ना ना तू केन्नाय फोन मार पूण तेका मरे सी तो सोल्युशन काडपाक तो 2 मिनिटांनी काडटा ताका सोल्युशन जर क्रिएट करपाक सोल्युशन फक्त जाय जाग्याचे अरे जागा आता पाय म्युन्सिपालिटी प्रॉब्लम एक घंटे की नहीं वो भी नहीं है सर इधर जाने के लिए कोई नहीं मैं ऐसे नहीं बोला हाँ बात सुनो वो दिन मैं लिखा था कि नहीं इसको एक तो व्हीकल मिला तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है बराबर तुमने बोला है ना मैंने ऐसा नहीं बोला मैंने ऐसा नहीं बोला मेरे पास रहेगा वो मैंने बोला था ना अगर सोल्यूशन है गाड़ी मिलेगा तो हो जाता है हाँ फिर गाड़ी के ऊपर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।